काल तुम्ही म्हटले ते टूल किट प्रकरण गोंयांत ना म्हटलें, पण दोन गजाली जाल्ल्यो फाटल्या दिसांनी. एक तर जॉब स्कॅमान सीएमाचें नांव खंय तरी घाण जातालें आनी टुरिजमाच्या बाबतीन खुबशी रील जाता आनी गोंयची बदनामी जाताली. पळय रील करपाक जाला कितें जाय तेका. आतां तूं सीएमाच्या संदर्भात जॉबाचें सांगलें पळय, जेनेन आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग आनी त्यांनी तांचे आमचे पार्टीचे कार्यकर्ता आनी सुलक्षणा सावंत आनी मुख्यमंत्र्याची पत्नी तिचेर आरोप केलो. आनी हे करतकच जेन्ना पयलें हियरींग जालें तेन्ना ताका सांगचें पडलें कोर्टाक की आपण आनी अशा तरेचें कांय उलोवचें ना म्हणून. आनी त्यामुळे कितें आसा, आरोप करप सोंपें न्ही, ते आरोप प्रूव करचे पडटात. आनी त्यामुळे पॉलिटिशियनाचेर एखादेर आरोप केले की दुसरी हेडलायन येता न्ही, म्हणून ते आरोप करतात. आनी टूल किटाच्या संदर्भात ते कितें आसता की एका कडेन जेन्ना काम करतात पळय त्या वेळाचेर वेगवेगळे विशय असतात. मुख्यमंत्री थंय आशिल्ले आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यान त्या विशयाच्या संदर्भात जें कितें सांगूं जाय तें तांकां सांगलें आनी विशय सोंपयलो न्ही तो. तातूंत आनी फुडें आनी वेगळें कितें टूल किट. कोणें तरी सांगलें की दौरा सोडून सदानंद तनवडे गोव्यात. मागीर कितें जालें तर म्हाका खबरूच ना कितें तें. आनी हांव दौराचो हांव म्हजो पार्लिमेंट बोर्डाची मिटींग आशिल्ली, त्यामुळे ती मिटींग सोंपल्या उपरांत हांव गोंयांत येवचोच पडलो म्हाका न्ही. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी इशू. आनी ताचेर व्हडलें अशें सिरियस अशें म्हाका भितर कांय दिसूना. सर पण दोन गजाली बदनाम जाले म्हटले न्हू, सीएमाचें नांवूय बदनाम जालें म्हटलें. सो टूल किट ना जाल्यार सर कॅश फॉर जॉबाचे प्रश्न येता न्हू. अरे पण कॅश फॉर जॉबाचेर तूं म्हाका एक तरी मनीस दाखय की जेनेन पयशे घेतले आनी पॉलिटिशियनाक दिले अशें आसा. स्वयंघोशीत कोण तरी नोकरी दिता. आज बरें जालें, आतां तें सरकारान तें सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन जें आतां कितें केलें पळय तातूंतलें एक जालें की लोकांक आतां लक्षान आयलें हें करपाचें ना म्हणून. पूण कोणेनूच एकट्यानूय जेंकां धरल्या पळय तेणें कोणेंच सांगूं ना न्ही की पयशे घेतले आनी त्या मंत्र्याक दिले, आमदाराक दिले. कोण तरी वांगडा फोटो मारता. रे आमी पॉलिटिशियन, आमचे बरोबर खूब लोक फोटो मारले. आतां आमकां कितें खबर आसता तो कोण आनी कितें म्हणून. तूं ताका अवॉयड करलो ना, रिस्ट्रिक्शन तूं म्हजे बरोबर फोटो मारूं नाका अशें जाता. तशें जायना न्ही. आनी लोक कितें करता न्ही, बरेच जाण आसतात ते स्टेजीर आसतकच कानान येवन सांगतात. म्हणजे पब्लीक पळयता हो कानान सांगता म्हणजे हो घट्ट येवन सांगता बेश्टो. तो सांगता कितें इम्प्रेशन मारपाक, आपूण कितलो घट्ट ताका तें दाखोवपाक लोकांनी पळोवचो म्हणून. बरेच जाण मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार भायर येतात आनी भायर अशे भोंवतात आनी चल्ले. तांकां म्हणजे मुख्यमंत्री मेळ्ळो तांकां भितर अशें आसना. पार्टी ऑफिसान कोण येयलो वयर येतात ते सगळे त्या मनशान सांगलें काय कितें तूं म्हाका पयशे दी म्हणून. त्यामुळे लोकांचेर आरोप करप वगैरे तातूंत येना. त्यामुळे म्हाका दिसना तातूंत व्हडलें विशय. म्हणजे पयल्या वेळाचेर एक आमी मानूंक जाय की मुख्यमंत्र्यान इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी जे कोणें हें केल्लें आसा इरिस्पेक्टीव कोणूय व्हडलो मनीस आसूं तांकां तेजेर कारवाई जावं जाय, तांकां अरेस्ट करूंक जाय. लोकांचे पयशे घेतलेले परत दिवचे हे जालें न्ही. दॅट ऑल्सो तें आमी टूल किटान बदनामी जाली म्हणटा. कशी बदनामी आय डोंट नो. तुमकां दिसता तें व्हडलो विशय, म्हाका कांय दिसना दिसतलें. आनी मुख्यमंत्र्यान तो विशय तेन्नाच सोंपयला. त्यामुळे ते टूल किट आनी कितें आतां नवीन खूब प्रकल्प वेगवेगळे शब्द येवपाक लागले. त्यामुळे त्या शब्दांचेर व्हडले सिरियस घेवप ना शंभर.